Oh, precious blood of Jesus, flow on me. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. मोगेच्यानो आम्ही जेजूच्या अमोलिक रक्ताच्या पदवे विषयान, सामर्थ्य विषयान, बळा विषयान, सत्य विषयान जाणारो सांग. आम्ही येदाच पहिल्या भाग ऐकल्लो आसा. जेजूच्या अमोलिक रगत म्हळ्यार ताची पदवी आम्ही जाणूंक प्रयत्न करता. ताका 3 सवालां आम्ही घाल्लीं आसात. 3 सवालांनी कितें पहिल्या सुवातेर ती पदवी, जेजूच्या अमोलिक रक्ताची पदवी खंयच्यांत आसा, खंय आसा, वेअर लायज दी पॉवर ऑफ द प्रेशियस ब्लड. पयलें ते सवालाक जाप आमी आयकली. दुसरें सवाल आज आयकुचें, ह्या पदवेन जेजूच्या पॉवर ऑफ ब्लड, व्हॉट इट हॅज अकॉम्प्लिश्ड. ह्या पदवेन, ह्या बळान, ह्या शक्तीन, सामर्थ्यान, जेजूच्या रक्ताच्या बळान, पदवेन, सामर्थ्यान कितें अकॉम्प्लिश केलां, कितें जोड दिलां, कितें साधन केलां, हें आमी आयकून आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हें आज आयकात. मोगाच्यानो पळया, जेजूचे अमोलिक रगत, जेजू आमचे खातीर सर्गेचो वैभव सांडून आयलो आनी ताचो आत्मो ओपून दिलो. हें आमी आयकलां. त्या देखूनच जीव आसचो आत्म्यांत आमी आयकलें आनी जीव या आत्मो आसचो रक्तान, हें आमी आयकल्लें आसा. त्या देखून आज आमी हें दुसरें सवाल, what the blood of Jesus, power of the blood of Jesus has accomplished. ह्या अमोलिक रक्तान कितें अकॉम्प्लिश केलां, या कितें आमकां जोड दिलां, हें आमी आज आयकया. पळया, पयल्या सुवातेर हें आमी केदाळा जेजूच्या अमोलिक रक्तान कितें जोड दिलां म्हणल्यार जाणा जाता. ते जाणा आमचे थंय एक भावार्थूप जाता. अरे, हे पुरा, when the power of the blood has accomplished these things, I must experience these things. हांवें म्हाका तो सगळो भावार्थ म्हजे तें येता. म्हाका हें फावो जायचें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. भोव मोगाच्यानो हो भावार्थ आमचे तें येता, भावार्थ येता. देवा जेजूच्या अमोलिक रक्तान हें आमकां जोड दिलां जाल्यार हें म्हजें जायचें, हांवें अनुभव करचें, हांवें एक्सपिरियन्स करचें म्हणलो भावार्थ येता. तर जेजूच्या अमोलिक रक्तान कितें जोड दिलां म्हणलें आमी जाणा जावया. कितें जोड दिलां, 3 संगत्यो जोड दिलां म्हणटा. पयल्या सुवातेर पयलें, जेजूच्या अमोलिक रक्तान आमचे फोंड उक्ते केल्यात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. जेजूच्या अमोलिक रक्ताच्या पदवेन आमचे फोंड उक्ते केल्यात म्हणटा शिकवणदार. तर भोव मोगाच्यानो आमकां हें आयकूंक मेळटा. हेब्रेयांक बरयल्लें पत्र 13वो अध्याय 20 वचन. Hebrews chapter 13 verse 20. Hebrews chapter 13 verse 20. हेब्रेयांक बरयल्लें पत्र 13वो अध्याय 20 वचन. सस्निक खराराच्या रक्तावर, सस्निक खराराच्या रक्तावरवीं शेळ्यांच्या श्रेष्ठ गोवळ्याक, शेळ्यांच्या श्रेष्ठ गोवळ्याक, आमच्या सोम्या जेजू, आमच्या सोम्या जेजूक देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो. पळया कितें सांगता तें मुहूर्तार. शेळ्यांच्या श्रेष्ठ गोवळो आमचो सोमी जेजू क्रिस्त, ताका देवान मेल्ल्यांतलो उठयलो. कशें? सासणीक कराराच्या रक्ता वरवीं. हें विसरना जावं आमी. पळया, सासणीक कराराच्या रक्ता वरवीं उठयलो म्हळ्यार देव ऑलमायटी गॉड, ओमनिपोटंट गॉड,
पण ताचे ऑमनिपोटेंस जावं ऑलमायटी पावर जावं ताचे सर पदवीधर सकत जावं देवान जेजूक मरणांतलो उठोवच्याक उपयोग सुना. He did not exert his almighty power apart from blood. हे जेजूच्या त्या सासणीक करार सरगार एक सासणीक करार जाल्लो कितें तो बाप पूत पवित्रात्म्यामध्ये जाल्लो करार आनी त्या कराराच्या रक्ता वरवीं देवान जेजूक मरणांतलो उठयलो म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर भोव मोगाचें न्हू देवान जेजूच्या रक्ता बगार कितेंच करूं ना, आपली पदवी उपयोग सुना. जेजूक त्या आमोलीक रक्ताच्या पदवेन उठयल्लें जावन आसा. पळया जेजू आमचो श्युरिटी जावन येयलो. आमचो श्युरिटी आमचो सबस्टिट्यूट म्हणून आमचो जामिनी जावन येयलो. आमचे पाताक आपणाचेर घेवच्याक आमच्या पातकाचे भार आमचे शिराप हे सर आमचे मरण जेजून आपणाचेर घेतलें. त्या खातीर जेजू आयिल्लो. आपले आत्मो ताणें ओपन दिलो. आत्मा म्हणटा हांवें तुमकां पयल्यान सांगलें आसा जीव आत्मा या जीव दोनी एकच. सोल ऑर लायफ हे खंयच्यान आसा रगतांत आसा. आत्मा ओपन दिवन समज रगतच वारयलें ताणें न्हय गे. तशें आसतना मोगाच्यानो जेजूक ह्या संवसारांत येताना जेजू त्या पदवेन आयिल्लो. जेजू कितें म्हणटा जुवांवच्या 10व्या अध्यायांत 17 आनी 18व्या वचनांत पळया जेजू आमचे खातीर रगत वारयल्लें आसतना आमचे पाताक आपणाचेर घेतिल्लें आसतना आमच्या पातकाची शिक्षा आपणाचेर घेतिल्लें आसतना आमचे शिराप आमचे पातकाची शिराप सगळी आपणाचेर घेतिल्लें आसतना ह्या जेजूच्या आमोलीक रक्ताक मरणांतलो उठोवची पदवी आसली. आनी जेजू कितें म्हणटा आयकया जुवांवच्या जॉन चॅप्टर 10 वर्स 17 and 18. म्हजो बाप म्हजो मोग करता. म्हजो बाप म्हजो मोग करता. कित्याक म्हजो जीव. कित्याक म्हजो जीव परत्यान जोडचे खातीर. परत्यान जोडच्या खातीर हांव तो ओपून दिता. हांव तो ओपून दिता. कोणी म्हजे कडचो बलात्कारान काडिनात. म्हजो जीव कोणूच बलात्कारान काडिनात. हांव बिकॉज ऑफ माय ओन वोल्युशन एंड विल म्हज्याच स्वखुशेन म्हज्या स्वंत खुशेन हांव बापाक विधेय जावन म्हजो जीव पातक्यांच्या मनशकलाच्या पातकांच्या खरीपणा खातीर हांव ओपून दिता. ह्या देखून म्हजो जीव हांवें जोन घेवंक हांव मेल्यारी तो परत्यान हांवें जोन घेवंक म्हाका बापानच अधिकार दिला. कितें म्हणटा तें कोणेय म्हजे कडचो बलात्कारान तो काडिना. म्हज्या स्वंत खुशेन ऑफ माय ओन विल तो हांव दिता. तो दिवंक आनी तो परत्यान तो दिवंक म्हजो जीव दिवंक म्हजो आत्मो दिवंक आनी तो परत्यान पाटी घेवंक म्हाका अधिकार आसा. अशें कर म्हण म्हज्या बापानच म्हाका ताकीद दिल्या. पळया मोगाचें न्हू जेजूच्या आमोलीक रगत वारयल्ल्या खातीर तें परत्यान ताचो आत्मो ताचो जीव जोन घेवचो ताका पुनर्जीवन जावचो सकत त्या रक्ताक देवा बापान जेजूक दिल्ली आसा. आनी त्या प्रकार मोगाचें न्हू जेजू मेल्ल्या उपरांत पळया तिसऱ्या दिसा तो फोंड उक्तो जालो. खंयच्या पदवेन देवान आपणाची ऑलमायटी पावर ओमनिपोटेंस उपयोग सुना बगार चाचणीक कराराच्या त्या सल्ल्याच्या रक्ता वरवीं जेजूक आपणाचो जीव पाटी जोन घेवंक बापानच फावो केलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आनी पळया आमी म्हणटा सतमंता मागण्यान आमी कितें म्हणटा तो ताका निकेपलो ताका तो खुर्सार मेलो ताका निकेपलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो. न्हय आमी कळूंक ना. पूण इंग्लिशान तुमी आय बिलीव म्हणटा कितें म्हणटात ही डिसेंडेड इनटू हेल म्हणटात.
he descended into hell म्हणटात. पळया मोगाच्यानो जेजू त्या 3 दिसांत हेमकोंडांत पहिले कितें आत्मे आशिल्ले आदाम बापातावन तांकां सर्वांक तांचे फोंड जेजून उक्ते केले. तांकां हेमकोंड्याची दारां उक्तीं केलीं. ताणें आमचे फोंड उक्ते केल्यात आनी आमकां बरें गोत आसा आमी आयकल्लें आसा आमी पवित्र स्नानाद्वारे जेजू थंय आणल्या. जेजूच्या मरणांत आमकांय निकेपिल्लें आनी जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमी आमची फोंड उक्ते जाले. ते कशें Colossians chapter 2 verse 12. कोलोसेकरांक बरयल्लें पत्र 2 अध्याय 12वें वचन. पवित्र स्नानावरवीं पवित्र स्नानावरवीं क्रिस्ता संगता तुमकां निकेपिल्यांत मात्र न्हय ताचे सोवेन तुमकां जिवंती उठयलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्यानो कित्याक क्रिस्ताक मरणांतलो जिवंत उठयल्ल्या देवाचेर तुमी दवरलेल्या विश्वासावरवीं भावार्था वरवीं फेथ तुमचे थंय हें सगळें घडलां. पळयात मोगाच्यानो जेजू मरणांतलो जिवंत उठ्ठना हय आमचे फोंडी उक्ते केले. हय आमचे फोंडी उक्ते जाले. हय जेजूच्या अमोलीक रक्ताच्या सत्तेन पदवेन सामर्थ्येन अधिकारान पॉवर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस हे जेजूच्या रक्तान कितें केलां? पाताक नाश केला. पातकाची पदवी नाश केल्या. पातकाची पदवी नाश म्हणटना मोगाच्यानो कितें पातकाची मजुरी मरण नाश केला. मरण नाश केला. सैतान कोणाक आसली ती पदवी? सैतानाक आसा मरणाचेर पदवी म्हणटा देवाचें उतर. पळया हेब्र्यांक बरयल्ल्या पत्रांत 2 अध्यायांत 14वें वचन तिके वाच बये. Hebrews chapter 2 verse 14. आणि आता भुरगीं रक्तमांसाच्या सैमाची जावन आसता जेजूय ह्या मनशा सैमाचो आमच्या मनशा सैमाचो वांटेली जालो. हाचे वरवीं मरणाचेर पदवी चलयतल्या सैतानाक आपल्या मरणान ताणें पाडाव केलो. पळया प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. भोव मोगाच्यानो जेजून आपलें रगत वारयल्ले वरवीं कितें पुराक जालां त्या रक्ताची पदवी पळया. जेजूच्या रक्ता मार्फत पाताक नाश केला. पातकाचें बोळ पॉवर ऑफ द सिन हॅज बीन डिफीटेड कंप्लीटली. आनी त्या पातकाची मजुरी जावन मरण ते मरणाचो अधिकार सैतानाक आसा. सैतानाक पाडाव केलें. मरण नाश केलें. देखून सांत पावलो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांत 15व्या अध्यायांत 56-57. 1 Corinthians chapter 15 verse 56-57 पळय. पाताकच मरणाचें कूस. ताचें कितें के पयलें? ये मरणा खंय आसा तुजें जैत? ये मरणा खंय आसा तुजी खूस? पाताकच मरणाचें कूस सिन आणि नियमशास्त्र पातकाचें बळ. नियमशास्त्र आमी मोडतो देखून हांगा पळया नियमशास्त्र आमी मोडलें. आमी नियमशास्त्राक विधेय जावना. आविधेय जाल्या देखून पाताक तें आमी मोडल्यार पाताक जाता. पाताक आमकां मरण हाडटा. हे मरणा खंय आसा तुजी जैत? वाच परत्यान. ये मरणा खंय आसा तुजें जैत? हे मरणा खंय आसा तुजें खूस? पाताक मरणाचें कूस आणि नियमशास्त्र पातकाचें बोळ.
पण आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ता आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताच्या रक्ता मार्फत आमकां जैत जैत दिलेल्या देवाक जावं अर्गां स्तुती. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. पळया मगाच्या न्हू जेजूच्या त्या अमोलीक रक्ताने आम पाताक नाश केला, मरण नाश केला, सैतानाची पदवी नाश केल्या आणि जेजूचेर सैतानाक, मरणाक, पातकाक या फुड्या कसलोच अधिकार ना, पावर ना. ताचे जेजू सांगाता आमचेरी मरणाक अधिकार ना. प्रेज द लॉर्ड. पातकाक अधिकार ना, सैतानाक अधिकार ना, यमकोंडाक अधिकार ना. कित्याक जेजून यमकोंडाची दारां आमचे खातीर बंद केल्या, फोंड उक्तो केला. देखून जेजू म्हणटा जे कितें हांव उक्तें करता हें कोणूच दाबूंक शकनात, जे कोण हांवें धांवता ते कोणूच उक्तें करूंक शकनात. आमचे खातीर ताच्या रक्तान मला घेतल्यांक जेजून पाताळाची दारां बंद केल्यात, यमकोंडाची दारां बंद केल्यात, आमचे फोंड उक्ते केल्यात. आमी जेजू सांगता, जेजू सांगता आमकांय सर्गींच्या राज्याक वचूंक जेजून फाव केला. पयलें जेजून आमचे फोंड उक्ते केला. जेजून म्हणजे जेजूच्या अमोलीक रक्ताच्या पदवेन आमचे फोंड उक्ते जाल्यात. प्रेज द लॉर्ड. दुसरें जावन जेजूच्या अमोलीक रक्तान आमकां सर्ग उक्तो केला. प्रेज द लॉर्ड. कितें? सर्ग उक्तो केला. प्रेज द लॉर्ड. पळया जेजू आमकां देवाचें उतर आयकूंक मेळटा. हेब्र्यांक बरयल्लें पत्र चॅप्टर 9 वर्स 12. हिब्रूज चॅप्टर 9 वर्स 12. कोण येदोळच लाभलेल्या ही बऱ्या वस्तूंचो श्रेष्ठ याजक कसो, कोण येदोळच लाभलेल्या श्रेष्ठ बऱ्या वस्तूंचो श्रेष्ठ याजक कसो ख्रिस्त आयलो आणि चड वर्त्या आणि चड संपूर्ण पवित्र स्थानांत भितर रिगलो. हो तंबू मनशांनी केल्लो न्हय, बांदिल्लो न्हय, निजायकी तो सृष्टीचो न्हय. आणि एकच फावटी भोव पवित्र स्थानांत भितर सरलो. भितर सरता आसतना बोकड्यांचे आणि पाडक्यांचे रगत घेवन न्हय, बगार आपलेंच रगत घेवन तो भितर सरलो आणि सासणाक बाळटा ती सोडवून ताणें आमकां जोड दिलें. पळया जेजूच्या अमोलीक रक्ताची पदवी कितें म्हणून सारकें जाणा जावया. भोव मोगाचें न्हू. होई आमकां गोत आसा पोरण्या सोल्ल्यांत तबर्नेकल आहलें. त्या तबर्नेकलाक तंबू आहलो. तंबाक 3 भाग आहले. 3 भाग म्हणटना पयलो जमात्याचो तंबू, जमात्याचो जागो, ताचे उपरांत पवित्र स्थान म्हणटात आणि तिसरो अतिपवित्र स्थान. पवित्र स्थान आनी अतिपवित्र स्थाना मदें एक पर्दो आहलो. तो पर्द्या भितर खंयच्याय मनशांनी तो पर्दो काडूंक साध्य नाशिल्लें. कोणीय भितर वचत जाल्यार ते मरताले. कित्याक तें अतिपवित्र स्थान तो, थंय आर्काची पेट आशिल्ली, थंय देवाची महिमा, प्रसन्नता, प्रेझेन्स, द गॉड्स प्रेझेन्स वॉज मॅनिफेस्टिंग देर. थंय कोणें गेल्यार मरण पडताले. केवळ वर्साक एक फावटी मात्र श्रेष्ठ याजक त्या पर्द्या भितर वचूंक शकतालो म्हळ्यार ताणें रगत ताच्या आनी ताच्या पातकां खातीर आनी ताच्या कुटुंबाच्या पातकां खातीर बोकरो न्हय, बोकडी न्हय, बगर पाडो ह्या बैलाचें रगत व्हारून तें रगत काणयेन वचूं जाल्लें. रक्ता बगर वचीत जाल्यार तो मरण पडटालो. त्या देखून मोगाचें न्हू बारीक कठीण तराचें आहलें. पळया पाताक मनशाक आनी देवाक कशें सेपरेट करता. पूण हांगा आतां आमी आयकल्ल्या उतरा प्रकार जेजू ह्या मनशांनी केल्ल्या तंबा भितर सरूना. तो जेजू श्रेष्ठ याजक थंय अतिपवित्र स्थान सर्गींचें देवा बापा हुजीर, ताच्या कृपे सिंहासना हुजीर, ताच्या काकुळतीच्या सदरे मुखार जेजू आपलें रगत काणयोन गेलो. आपलें रगत काणयोन वचून कितें केलें जेजून सारकें आयकया मोगाचें न्हू. ओ भोव मोगाचें न्हू. पळया जेजू म्हणटा
बापा तुझ्या खुशेक हांव खालो ना, म्हजो आत्मा ओपून दिला. ह्या म्हज्या भावा भयणी खातीर हांवें हें रगत, हांवें व्हरून वचचें रगत तुवें दिल्ल्या भुरग्यां खातीर, तुवें दिल्ल्या म्हज्या भावा भयणी खातीर. पळय जेजू आमकां आपले भाव म्हण आपयता. इब्राहिम बरयल्लें पत्र 2 अध्याय 11 आनी 12 वचन तिका वाच. कित्याक पवित्र करतेल्याचो आनी पवित्र जाल्ल्यांचो सक्तांचो बाप एकलोच. पवित्र जेजू आमकां पवित्र करता आपल्या रक्तान, आनी आमी ताच्या रक्तान पवित्र जाल्लीं. आम्हा सर्वांचो बाप एकलोच. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखूनच तांकां आपले भाव म्हणूंक जेजू लज जेन्ना. प्रेज द लॉर्ड. पळया मगाचे न्हू, आमकां आपले भाव आनी भयण म्हणटा कितें तशें. बापा अरे ह्या म्हज्या रक्तान ह्या म्हज्या भाव भयणीक हांवें मोलाक घेतलां. जेजूच्या रक्ताची पदवी आमकां मोलाक घेतल्या. आमी आतां आयकलें कोण उक्तें केला म्हणल्यार तूं हय सैतानाची पदवी नाश केल्या, मरणाची पदवी नाश केल्या, पातकाची पदवी नाश केल्या जेजू न्हू. आनी ताच्या रक्तान आमकां मोलाक घेवन जेजू देवा बापा मुखार, त्या काकुलतीच्या सदऱ्या मुखार करपे सिंहासनावयचेर तें रगत दाखयता. बापा हें रगत तुज्या नियमशास्त्राक हांव संपूर्ण विधेय जावन तुका तुज्या कुशेक संपूर्ण पवित्र कुशेक पवित्र रितीन खाल जावन हें रगत वरयलां म्हज्या तुवें दिल्ल्या भाव भयण्यां खातीर. देखून तूं तांकां बापा म्हजे खातीर तांकां दत्तक पूत दो म्हूण स्विकार कर. पळया मोगाचें न्हू, जेजू बापा कडेन आमचे खातीर कितलें आपुरबायेचें मागणें. आमकां ताचे भाव भयणी देवा बापाचे दत्तक पूत दो म्हणून स्विकार कर म्हणटा. आनी जेजू खातीर आमकां सगळ्यांक वी आर ऑल एक्सेप्टेड इन द बिलवेड. जेजू खातीर देव बाप आमकां आपले पूत आनी धुवो, दत्तक पूत आनी धुवो म्हूण स्विकार करता. तितलें मात्र न्ही मोगाचें न्हू, हांवें सांगलें दुसरें सर्ग उक्तो केला जेजू न्हू. जेजूच्या त्या आमोलीक रक्ताच्या पदवेन सर्ग उक्तो केला. अशें आसतना कितें म्हणटा जेजू पळया. जुआंचो 17 अध्याय 24 वचन. John chapter 17 verse 24. बापा हांकां तुवें म्हाका दिलें. आमी पुरा जी कोण जेजूक सत्मानता हांकां पुरा तुवें म्हाका दिलें. संवसाराच्या आरंभा आदींच तुवें म्हजो मोग कर. तुवें म्हाका दिल्ली तीच महिमा ताणी देखच्याक म्हळ्यार आमी हांव आनी तुमी देखच्याक हांव आसा थंय जेजू बापाच्या राज्याक आसा. आमी जेजू आसा थंय आमी आशिल्ले म्हणून म्हजी आशा. मोगाचें न्हू, हांगा कोंकणींत आशा म्हणलो वर्ड यूज केला, पूण किंग जेम्स वर्शन इंग्लिशांत फादर आय विल. म्हजी खुशी NIV आनी GNB it is I want. Father, I want that they too may be where I am. म्हणून NRSV आणि ESVंत I desire आशा म्हणलं डिझायर म्हणलो वर्ड यूज करता. जेजून हे मागणें केला देवा बापा वजीर. जेजू देवाक भोव मानवाल्लो, संपूर्ण बापाच्या कुशेक खाल जाल्लो, बापाची कुशी ताणें पाळल्या. त्या देखून जेजूचे मागणें बाप तिरस्कार करना, ते मागणें लाभयला म्हाका आनी तुका सर्ग उक्तो जाला. जेजूच्या आमोलीक रक्ता वरवीं आमकां सर्ग उक्तो जाला मोगाच्या भाव आनी भयणी. प्रेज द लॉर्ड. आनी तिसरें जावन सांगचें जाल्यार जेजूचें रगत ती पदवी. पळया देवा बाबा मुखार तें इतलें पावरफूल जालां. हेमकोंडा विरुद्ध, सैताना विरुद्ध, पातका विरुद्ध इतलें पावरफूल जालां जाल्यार हें रगत आमच्या आत्म्यान थंय आमच्या काळजांनी कितलें पावरफूल आसतलें. थर्ड पॉयंट. तिसरें जावन आसा the effect of the power of the precious blood upon our own hearts. हे रगत आमच्या काळजांनी
इफेक्टिव्ह जावन काम करता. हे जाल्यार पळया पेद्रूचें आमी पयलें स्टार्ट करतना तें देवाचें उतार आयकल्लें. पयलो पेद्रूचें पत्र पयलो अध्याय 18 आनी 21 वचनां आयकल्लें. फर्स्ट पीटर चॅप्टर 1 वर्स 18 आनी 19 कितें म्हणटा? यू आर रिडीम्ड बाय द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस. तुमकां जेजूच्या अमोलीक रक्तान सुटका लाभल्या. पळया जेजूचें अमोलीक रगत आमच्या पातकांचें सर फारीकपण दिल्लें आसा. आमचे पातकाचे कितें म्हणटा डेट म्हणटात, रीण फारीक केलां. आमच्या पातकाचे रिणाचे एक लेखपत्रच आसा खंय तें पुसून काडलां आनी तें खुर्साक खेळयलां. कोलोसियन्स चॅप्टर 2 वर्स 13 आनी 14. एक काळार तुमच्या अपराधांक लागून तुम्ही मेल्ल्यात आणि सुनत करून नातिल्ले कुडीन जिवन आसल्या. होय मुखार तरी देवान तुमकां नव्या जिवितान भरलें. सर आमचे अपराध ताणें आमकां बक्षिलें. कायद्या सरी आमचे विरोध आसलेलें अपराधांचें लेखपत्र दस्तावेज डॉक्युमेंट एग्रीमेंट पुरा पुसून काडलें. ते खुर्साक खेळोन नाश केलें. आमचे लेखपत्र नाश केलें. देवचारान लेखपत्र सारूंक साध्य ना. ते खुर्साक खेळोन जालां, कॅन्सल जालां. डेट इज वेवर्ड. यू नीड नॉट पे एनीथिंग. जेजून पे केलां जाल्यार हांवें आनी तुवें दिवचें नाका. जेजूच्या रक्तान पे केलां तें. भांगारान न्हय रुपयान न्हय म्हण आयकलें आमी त्याच उतरांत. मोगाचें न्हू भांगाराक आनी रुपयाक जीव दिवची सकत ना. जीव दिवची सकत अशें जेजूच्या अमोलीक रगताक. आनी तशें जाल्ल्यान हें रगत म्हजे खातीर बाबा हुजीर बोब मारता. पवित्र आत्मा तें स्प्रिंकल करता म्हणटा. स्प्रिंकलिंग ऑफ द ब्लड स्प्रिंकलिंग. हें शेणायिल्लें जाता. देवाच्या काकुची सदरे मुखार करपे सिंहासना तें शिंपडायिल्लें जाता. आनी अबेलाचें रगत देव म्हणटा म्हाका बोब मारता म्हण. कितें बोब मारता? रिवेंज, प्रतिकार. जेजूचें रगत थंय बापा हुजीर निरंतर बोब मारता. कितें म्हण बोब मारता? फादर दे नो नॉट वॉट दे आर डुईंग, फॉरगिव देम फादर. बापा ते कितें करतात म्हण नेनात तांकां बोगस बापा. जेजूचें रगत निरंतर बोब मारता. आनी जेजू बापाचे जेजू बाप सर्व मुन्सुबीदार ताच्या कुशीक उजव्याक बसून बापा कडेन निरंतर ह्या रक्ता वरवीं जेजून मारयल्ल्या रक्ता मार्फत देवा मुखार म्हजे खातीर तुमचे खातीर निरंतर मागून आसा. मोगाच्या जेजून आमचे त्या रक्ताच्या पदवेन सर्ग उक्तें केलां. थंय कदय व्हडलो पातकी आसूं थंय ताका डोर ओपन केलां. सर्गींचें दार उक्तें केलां. रीग आसा. तुवें सर्गींच्या राज्या भितर वचत. ही शिकवण आयकतना जर तर तूं चिंतय व्हडत सगळ्या संवसारांत व्हडांतलो व्हड पातकी तुका सर्गार जागो ना. ना बाबा आसा. भयणी आसा. जेजून तें तुजें पाताक धुवन काडलां, नाश केलां, तुका जिवीत दिलां. तुका सर्ग देवान जेजून बापा कडेन मागलां. तुका जागो आसा थंय. तूं तयार आसय? त्या सुंकागारा बरी हांव एक पातकी म्हज्या पातक्याची काकूट कर. जेजू देवाचे शणये म्हज्या पातक्याची काकूट कर म्हण तूं ह्या घडये मागशी जाल्यार तुका सर्ग उक्तें जालां. जेजूचें रगत तुजेर शिंपडायलां. निरंतर सदां नित्य रगताची शिवर जर आमकां सर्गींतान वायटेच आसा स्विकार करचें आमच्या हातांत आसा. सोडचें आमच्या हातांत आसा. मोगाचें न्हू आमच्या काळजांचेर आमच्या आत्म्याचेर तें रगत प्रोक्षण जाता, शेणायिल्लें जाता. आमकां नितळ करता, पवित्र करता, परिशुद्ध करता, आमकां निर्दोशी करता, आमकां सर्ग उक्तें जाता. हें जर तर देवा बापा हुजीर हें इतलें बळादीक हेमखंडा विरुद्ध सैताना विरुद्ध पातका विरुद्ध हें इतलें बळादीक जाल्यार तुज्या आनी म्हज्या आत्म्याक इश्यांत हें बळादीक न्हय खंडीत बळादीक पदवी आसा ताका. ही पदवी स्विकार करया मोगाचें न्हू. ह्या जेजूच्या रगताक आमी उलो मारया.
सर्गींच्या बाप्पा जेजू तुझ्या पुताचें रगत वारून आमकां जिवीत सोडून दिले बापा. जेजू तुझ्या रक्ता मार्फत आमची एनकोंड्याची दारां बंद केले, आमचे फोंड उक्ते केले, आमकां सर्गींचो राज्य उक्तो केले. थँक्यू जेजू, प्रेज जेजू, आर्गां तुका जेजू, वगळां तुका जेजू. पवित्रत्म्या ह्या अमोलीक रक्ताचे बोळ पदवी सामर्थ्य सकत आमकां उगड्या बेकर सदां नीत. हर एक दीस त्या रक्तान आमकां धू, न्हाणे पवित्र कर, परिशुद्ध कर, दोळ्यांतलो दोळ्या इमापरा शुभ्र नितळ कर. ह्या रक्ताच्या पदवे खाल आमकां दवर बापा. हे आमचे मागणे तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन, आमेन, आमेन.